नमस्कार, गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनान येवकार। हांव संजना अंजिनकर। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। राज्यात शेनवार आनी आयतार रेड अलर्ट, गोग्यांनी पावसाची शक्यताय। आपत्ती वेवस्थापन मंडळा कडल्यान मजती खातीर फोन नंबर जारी। केप्यां कितल्या बेब्यांची शिकार करपी दोगांक राना अधिकाऱ्यांनी केली अटक। बेब्या सयत हेर सामानूय केले जप्त। वेळसाव दर्यावेळेर मेल्ल्या नुस्त्यांच्यो राशी। संवसारीक महासागर दिसाकूच दुर्दैवी घडणूक। सरकारान ह्या प्रकरणात लक्ष घालपाची आमदाराची मागणी। एसटी समाजाक लागूनच दक्षिणेन भाजपाचो पराभव। एसटी रावले काँग्रेसी फाटल्यान। माकू वेदाच्या रुपेश वेळीपाचो दावो। अंदू पावसान पणजेकारांक आनी रायबंदरकारांक लायटीची जातली सुरळीत पुरवण। इमॅजिन पणजे स्मार्ट सिटीचो दावो। स्मार्ट सिटीची 31 मेची पयली डेडलायन चुकल्या उपरांत दुसरी डेडलायन सोंपली। काकुलो मॉल जंक्शन रस्तो बंदूच। आता खबरो विस्तारांत। राज्यात शेनवार आनी आयतारा गोग्यांनी पावस पडपाची शक्यताय आसा। देखून ह्या 2 दिसां खातीर हवामान खात्यान रेड अलर्ट जारी केला। तशेंच 10 आनी 11 जुनाक ऑरेंज अलर्ट आसतले अशी माहिती हवामान खात्यान दिल्या। गोंयांत फुडल्या 24 वरां भितर घोग्यांनी पावस पडपाची शक्यताय आसा। ताका लागून हवामान खात्यान रेड अलर्ट जारी केला। उत्तंगराचो पावस पडपाचो आसा। ताका लागून गोंय राज्य आपत्ती वेवस्थापन मंडळान आपतकालीन मजती खातीर फोन नंबरूय जाहीर केल्यात। तशेंच डायल 112 ची सेवाय उपलब्ध आसतली। 4 तारखेपासून आपल्या गोव्या भागावरती पावसाचं आगमन झालेलं आहे। आणि मान्सून सक्रिय आपल्या इथं दिसून येत आहे। आजच्या म्हणजे आज 8 तारखेला आपण जे हवामानाबद्दल जे अंदाजबद्दल आपण माहिती घेतोय त्याच्यानुसार आपण 8 तारखेला आणि 9 तारखेसाठी आपल्या इथं पावसाची जी इंटेन्सिटी किंवा पावसाचं जे प्रमाण आहे ते जास्त दिसून येणार आहे। या दरम्यान आपण जर फोरकास्ट जर बघितलं तर आपण हेवी टू व्हेरी हेवी रेनफॉल हे काही ठिकाणी आणि सोबत एक्स्ट्रीमली हेवी रेनफॉल म्हणजे खूप जास्तीचा पाऊस हे तुरळक ठिकाणी हे आपण दोन्ही जिल्ह्यासाठी आपण सांगत आहोत। हे आज आणि उद्यासाठी आहे। यासोबत परवा आणि त्याच्यानंतरचे पुढचे 3 दिवस तेव्हा आपण म्हणतो आहोत की हेवी टू व्हेरी हेवी रेनफॉल काही ठिकाणी। सो या दरम्यान जर याचा सारांश जर बघितला तर आजपासून ते पुढचे 4 दिवस आपल्या पुढचे 5 दिवस आपल्या भागावरती पावसाचं प्रमाण हे सक्रिय दृष्टी राहणार आहे। रेड जेव्हा आपण म्हणतो ना एक्स्ट्रीमली हेवी रेनफॉल म्हणजे 204 mm पेक्षा जास्त एका दिवसाचा रेनफॉल 204 mm पेक्षा जास्त जेव्हा होण्याची शक्यता असते तेव्हा त्या भागावरती आपण रेड अलर्ट देतो। कारण या संबंधी कसं असतं, या संबंधी त्या पावसाच्या सोबत काही गोष्टी म्हणजे काही ठिकाणी ट्रॅफिक जॅम होणे, त्यांच्या सोबत स्टेट डिपार्टमेंटला ज्या काही ॲक्शन्स घ्यायचे असतात, विजेचा काही ठिकाणी हे येऊ शकतो, खंडित होऊ शकते। सोबत त्या लोकांना म्हणजे आपल्या स्टेटच्या लोकांना सुद्धा त्यानुसार ॲक्शन घ्यायला पडते। सो हे ॲज पर आपले कलर कोडिंग्स आहेत। त्या दृष्टीने आपण आज आणि उद्या रेड कलर दिलेले आहे। त्यानंतर पुढचे 3 दिवस आपण ऑरेंज अलर्ट दिले। शेनवारा सकाळच्यान पडपी उटंगराच्या पावसाक लागून गिमयवाडो मोल्ले वाठारात आंब्याचो खांदो रस्त्यार पडलो। केरीच्यान साखळे वचपी हो मुखेल रस्तो आशिल्ल्या कारणान कांय वेळ येरादारी आडकून उरली। उपरांत उजो पालोवपी तळान तो खांदो कापून कुशीक काडलो। मजगती शुक्रारा सांजेच्यान पडिल्ल्या पावसाक लागून ढवळी फोंडेच्या लोकविश्वास प्रतिष्ठान शाळे मुखाली संरक्षण वणत कोसळ्ळी। ही घडणूक शुक्रारा राती घडिल्ल्यान सुदैवान जिवीत हानी टळ्ळी। पडली हॉल रात्री 8:30 पडले हांगा। कोणाक काय लाव जावन न्ही ना भुरगे दिसाचे जाल्यार प्रॉब्लेम जातले सामके। राती उदक भरलें चॉकअप जालें वयल्यान मातृशाळे कडच्यान येता पळय उदक वयल्यान तें सगळें चॉकअप रिवर उदक। राती आमी येवन सगळे वाड्यावयले भुरगे आमी सगळ्यांनी येवन तें उदक काडलें हें केलें। आनी पळोवन हांगा व्हडलें झाड मारलें, आमीच मारलें तें पंचायतीन हें करून झाड मारलें ना। तें झाड आशिल्लें आयज बिल्डिंगे पडटा आशिल्लें, व्हडलें झाड आशिल्लें मोठें। आनी कंपाऊंड हें आसा तें चिऱ्यांनी बांदिल्लें काय?
कॉन्क्रीटिंग कोंकणी रोड न्हू तो वॉल पयलीं चिऱ्यान बांदलें पण आमी तें रिजर्वेशन घेतलां पंचायतीन आनी हेका PWD धाडलां आमी PWD रिटर्निंग वॉल घेतलां इवन हेजी सुद्दां NOC बी सगळें लायल्लें पूण अजून जावंक ना आतां मानून येतलो ना आतां पळय कितें करता बरें बरें डिप्युटी सरपंच येतले आतां ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV। केपेच्या किटला वाठारांत शुक्रारा मध्यान राती बेब्यांची शिकार करपी 2 जाणांक रान अधिकाऱ्यांनी अटक केली। बेब्या सयत शिकारीक वापर केल्ले हेर सामान राना अधिकाऱ्यांनी जप्त केले। फुडलो तपास सुरू आसा। पुराय देशात कायद्या प्रमाण बेब्यांची शिकार आणि तस्करी करपाक बंदी आसा, तरी लेगीत कांय लोक ही कृत्या करतना सापडटात। शुक्रारा मध्यान राती केपें तालुक्यांतल्या किटला वाठारांतल्या रानात बेब्यांच्या शिकारेक गेल्ल्या वेळी वाठारांतल्या एल्ड्रिक फर्नांडीस आणि जेम्स पेरेरा हांकां दक्षिण गोंय वन विभागाच्या पिसोणे रेंजीच्या अधिकाऱ्यांनी अटक केली। शिकार केल्ल्या बेब्या सयत शिकारेक वापरिल्ले हेर सामानूय राना अधिकाऱ्यांनी जप्त केले। फुडलो तपास सुरू आसा। काल राती पेट्रोलिंगार आशिल्ल्या पिसोळे रेंज फॉरेस्टाच्या टीमीक 2 संशयीत सापडले। हे दोन्ही संशयीत आराळी तळप किटल हांगा बेबे धरता आसतना तांकां सापडले। तांचे कडेन साहित्य मेळ्ळें, तातूंत भितर 2 तांचे कडेन हेडलॅम्प आशिल्ले आनी बेबे आशिल्ले आनी फॉरेस्टान हांकां दोगांयकय अटक केल्ली आसा। ही कारवाय नारायण वांयगणकर RFO, सुनील वेळीप RF आनी शैलेश देसाय FG ह्या टीमीन केल्ली आसा आनी आतां तांकां हे दोनी जे संशयीत आसात तांकां सेक्शन 9 आनी सेक्शन 39 ऑफ वायल्ड लायफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 ह्या कलमा खाला अटक केल्ली आसा। हाज्या मुखार तांकां कोर्टा मुखार प्रोड्यूस करतले आनी रिमांडा खातीर कोर्टा मुखार प्रोड्यूस करतले। हे दोनी जे एक्यूज आसात हे वेळ्ळी गांवचे आसात आनी तांची नांवां आसा युल्ड्रिक फेर्नांडीस आनी जेम्स पेरेरा अशी माहिती आमकां रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर नारायण वांयगणकर हांणी दिल्ली आसा। गोमंतक TV खातीर मडगांवच्यान हांव गौरव प्रभू मलकणेकर। 8 जून हो संवसारीक महासागर म्हळ्यार वर्ल्ड ओशियन डे। मात दुर्दैवाची गजाल म्हळ्यार हेच दिसा वेळसाव दर्यादेगेर मेल्ले नुस्त्यांची रास पडली। थळावी आमदार आंतोन वाजान पारंपारीक नुस्तेकारां सयत वेळसाव दर्यावेळेर पळोवणी करून सरकारान हे घडणुकेचे बेगोबेग दखल घेवपाची मागणी केल्या। वेळसाव दर्यावेळेर मेल्ले नुस्त्याच्यो ह्यो राशी पळयात। संवसारीक महासागर म्हळ्यारूच वर्ल्ड ओशन डे दिसाचे हे दुर्दैवी चित्र। घडणुकेची खबर मेळटनाच थळावो आमदार आंतोन वाज पारंपारीक नुस्तेकारां सयत पळोवणी करपाक पावलो। दर्यांत सोडिल्ले हानिकारक केमिकल्स तशेंच सिवरेजीक लागून नुस्तीं मरतात म्हणून नुस्तेकारांचो आरोप। कित्याक आयज वर्ल्ड ओशियन डे म्हणटाय आनी आयच्या दिसाक हे जावप म्हणल्यार हे सारकें दुख्खाचें। आनी दुसरें म्हणल्यार आयज आमचो जो पेली जो बाणाले तेणें एक ट्रिपार धाकटे अशें आपणाचे आमचो हुस्को दाखयला वेलसावकाराचो। बाब पेलीक हांव थँक्यू म्हणटा, कित्याक तेणें सांगलां ते क्लिपाचेर सांगलां जे गोबरे आसता ते जे केमिकल खाता आनी ते तिका बाणाले देखून शिंवता म्हण। सो हांव कितें म्हणूंक सोदता, जेन्ना आमचो MLA आसा आनी हिंगाचे जी फिशींग कम्युनिटीचे जे हेड आसा तेणी कितें केलां हेका आमचे नुस्तें मरता ते स्टेप घेवपाक। तेणें एक लेटर तरी केला MLA को, एक लेटर देखून केलो ना न्हू म्हणटा फोन देखून कॉल मारलो ना। आमच्या सगळ्या जे यूथ आहा तेणी कॉन्टेक्ट करूं पडटा। हें काम करूं जाल्यार लिडरांनी कित्याक लिडर मुखार सरनाय, कित्याक तुमचो इगो फाटल्या दवराय। पयलीं हांव कितें म्हणूंक सोदता, पयलीं लोकांक गेले हेल्थ पयले, इगो मागीर। दुसरो म्हणटा तो आतां तो आमचो हे आहा तो जनरल सेक्रेटरी आहा तो कोण ऑलेन्सिया सिमॉन्स म्हणटा तो, तेका लास्ट टायम देखून हांवें सांगलेलें बाबा तूं जनरल सेक्रेटरी आहा हेजो फिशरमॅनाचो एक लेटर तरी कर। हांव म्हणटा एक प्रेसाची एक बायट घेयना, तूं कित्याक फाटल्या लिपता? तूं न्हिदल्याय ते जाग जाय, डिवायड एंड रूल कुशी दवराय। हे कितें आतां आमी सॉर्ट आउट कोन्न आमगे बायले भुरग्यांनी एक सांबाळया, ह्या फ्युचर आमगेलो ह्या भुरग्या माल पडटले, हाल्या मुतले मरतले, बट हे डिवायड एंड रूल कुशी सोन हे आमी मुखार सरया, हे सांबाळपा आमी। दर्यांत बुरशें उदक सोडपी संबंधीत कंपनीचेर कारवाय करची म्हणून आमदार आंतोन वागजाची मागणी।
ताणें खंय संबंदीत कंपनी, मंत्री, जिल्लोधिकारी, उपजिल्लोधिकारी, गोंय राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ तशेंच प्राथमीक भलायकी केंद्राच्या अधिकाऱ्याकूय हे विशीं पत्र बरोवन कळयलां. हांगासर येवन हांवें सगळी इन्स्पेक्शनूय केल्लें, कित्याक म्हाका एक व्हिडियो बी आसा, हांवें इन्स्पेक्शन केल्लें, म्हाका बी हांगासर व्हिडियो आसा, तेन्ना एलिस्टन बी आहलोलो आनी हांवें पळयलें. हांव आतां सुद्दां हांगासर उदक आसा, भरलेलें आसा, भरती आसा, तेन्ना हांव सारको ते जे पायप येता सोडला थंय वचून हांवें तें इन्स्पेक्शन केलें. आतां वचून ऑलरेडी हाय जाल्लें आसा. जेन्ना हांवें म्हाका कळलें तेन्ना हांवें ताबडतोब हांवें जेन्ना जे डिपार्टमेंटाक ते कंपनीकूय हांवें एक लेटर केलें, वा अशें अशें नुस्तें मेलां आनीक हें नुस्तें मारून हांगासर बिचार पडलेलें आसा तें पळोवन हांवें ताबडतोब कंपनीक लेटर केलें. तशेंच सगळे डिपार्टमेंटाचे कन्सर्न डिपार्टमेंट आहा ते सगळे डिपार्टमेंट जावं कलेक्टर, डेप्युटी कलेक्टर, हेल्थाक केलो, मागीर गोवा स्टेट पॉल्युशन कंट्रोल बोर्डाकूय केलें, इलेक्शन मिनिस्टराक तेकाय केलें, बाकी पुलिशेकूय केलें. ते सगळे हांवें कॉपी केल्ली आसा आनी हाचो म्हाका अजून रिप्लाय येवंक ना. पूण तरी जे म्हजे लागीं कितें जाता तें ऑलरेडी हांवें जे डिपार्टमेंटाक हांवें लेटर केन्ना आतां सगळें कळोन येता बाबा हेज्यानी फुडें आमी अशें जावपाक दिवपाक शकना. कित्याक इतलें तर नुस्तें भंय आमचे बारीक भाव आतां सांगताले आपूण कसले गांव मारून कसले त्रास काडटा, उदकान वचून त्रास काडटा, नुस्तें हाडटा आनी हें नुस्तें आमकां खावपाक मेळना जाल्यार लोकांक विकपाक मेळना कितें आपल्याचें पोट कितें काय म्हणून. आतां आनी खंय भाव सांगतालो हांगासर पायप आसा आनी ते पायपाक आपले नेट टेकून आपणें कितले फावट नेट बीन लावून लागलो. अरे हांव म्हणटा इतलीं वर्सां हें जाता, हें कित्याक हें लिपोवन उरतालें, हें कित्याक लिपोवन उरलें हें म्हाका कांयच सोदमना. आनी हांव मागतां आमचे जे गव्हर्मेंटा लागीं देखून हें जाता तितले बेगीन हाचेर एक्शन जावपाक जाय आनी कंपनी जे आसा तेंय हे इनिशिएटीव घेवपाक जाय. हें भाव आमचे बारीक जे नुस्तेकार भाव भयणां आसा तांकां इफेक्ट जावपाक जायना. जे आमचे बारीक लोक जो आमचे बारीक नुस्तें मारून आपलें पोट भरता हे पोटाचेर आमी येवपाक जायना. हांव मागतां बाकीचे सगळे जे डिपार्टमेंट आहा ते जाता तितले बेगीन इन्स्पेक्शन करून हाचो रिपोर्ट आमकां कितें तें कळपाक जाय आनी हो रिपोर्ट म्हाका हेचेर एक्शन म्हाका घेवपाक जाय. आनी हांवें कंपनीकूय सांगलेलें आसा, तेवूय घडये म्हाका केन्ना इन्स्पेक्शन येता तें पळयता आनी मागीर हाचेर कितें उपाय जाय तो हांव सोदून काडटलों. शुभम तिरोजी सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. दक्षिण गोंयची भाजपाची उमेदवार पल्लवी धेंपोचो एसटी समाजाक लागून पराभव जालो. राजकीय आरक्षण दिता म्हूण सांगून बीजेपीन एसटीच्या दोळ्यांक उदक लायले. गाकुवेद आनी शेड्यूल्ड ट्रायब ऑफ गोवाचे सरचिटणीस रुपेश वेळीपाचो दावो. काँग्रेसीच्या उंचेल्या फुडाऱ्यांनी खंय एसटीचे प्रश्न सोडोवपाचें आश्वासन दिलां, तशेंच गरज पडली जाल्यार एसटी मुख्यमंत्री करपाचें सांगलां म्हूण वेळीप उलयलो. 2011चे बाळी आंदोलना उपरांत गोंयचो एसटी काँग्रेसी कडल्यान पयस केलो आनी तांणी भाजपाक तेंको दिलो. मात फाटलीं 10 वर्सां भाजपान एसटीची निराशा केल्ल्यान आमी हे फावट काँग्रेसीक मतदान केल्ल्याचे गाकुवेदाचो सरचिटणीस रुपेश वेळीपान सांगले. एसटीक राजकीय आरक्षण दिता म्हूण सांगून अमित शाहान फटयले म्हूण वेळीपाचो आरोप. काँग्रेसीच्या उंचेल्या फुडाऱ्यांनी एसटीचो राजकीय आरक्षणाचो तशेंच एफआरसीचो प्रश्न सोडोवपाचो आश्वासन दिल्ल्यान आमी गांवागावी बसका घेवन लोकांक काँग्रेसीक मतां मारपाचें आव्हान केलें. वेळ पडलो जाल्यार एसटी समाजाचो मुख्यमंत्री करपाचो खंय, काँग्रेसीन सांगिल्ल्याचो वेळीप सांगता. 2011 पयलीं आमचे एसटी बांधव काँग्रेसीक सपोर्ट करताले आनी 2011चें जें आंदोलन जालें, बाळ्ळें आंदोलन, तेजे नंतर आमचे सगळे जे वोटर्स आसा एसटीचे मॅक्झिमम वोटर्स बीजेपीक शिफ्ट जाले. जेन्ना 2012 बीजेपी सरकार आयलो आनी 2014 सेंटराक बीजेपी सरकार आयलो, त्या लोकांची अपेक्षा आसली की आमचे पेंडींग डिमांड आसा, शेड्यूल एरिया नोटिफिकेशन जावं, पॉलिटिकल रिजर्वेशन जावं, आमकां फंड जो आसा 2500 कोटी मेळपाक जाय. तशेंच आमचे फॉरेस्ट एक्टा खाला जे आमचे फॉरेस्ट क्लेम्स आसा 9500 त्यो आमकां मेळना. हे सगळे मुद्दे जे आसा 10 वर्सां ह्या सरकारान लटकयत दवरले आनी ताका लागून जेन्ना आमचे फाटले 2 वर्सां आमचें आंदोलन जालें आनी जेन्ना आमी आझाद मैदानाचेर जेन्ना हंगर स्ट्रायक केलो आनी तो कॉल ऑफ केलो तेन्ना आमी घोशणा केल्ली की आमी डिफरंट स्ट्रॅटेजी प्लॅन करून बीजेपी सरकारा एगेन्स्ट काम करतले, कित्याक ह्या सरकारान आमकां फटयलां म्हणून. कित्याक तर जेन्ना अमित शाहान सांगलें की डिलिमिटेशन कमिशन बसून आमचो पॉलिटिकल रिजर्वेशनाचो विशय तो सुटयतलो म्हणल्यार पार्लमेंटरी इलेक्शनाच्या पयलीं,
पण त्यांनी ते करूं ना आनी त्यांनी शेवटी आमच्या दोळ्याक उदक लावपाक त्यांनी एक बील हाडलें त्यांच्या कॅबिनेट डिसिजन घेवन आनी आमचो फसवणूक केली. सो तेन्ना आमी ठरयल्लें आमी गांवां वचून आमच्यो मिटींग चालू जाल्यो 130 आमी मिटींग घेतल्यो आनी लोकां मदीं आमची जागृताय जाल्ली. आनी जेन्ना इंडिया अलायन्साचे काँग्रेसीचे जेन्ना सेंट्रल लिडर येवन आमकां ठोस आश्वासन दिलें की 1 वर्स भितर हो पॉलिटिकल रिजर्वेशनाचो विशय ते जाग्यार घालतले म्हणून, तशेंच ज्यो आमचे शेड्यूल एरिया नोटिफाय करतले 9,500 जे आमचे फॉरेस्ट रेट क्लेम्स आसा त्यो ते सेटल करतले आनी जो फंड आसा 2,500 कोटी आमकां मेळपाक जाय ट्रायबलाच्या डेव्हलपमेंटा खातीर ते तेणी करतले म्हणून जेन्ना आमकां आश्वासन दिलें आनी तेणी इतले पर्यंत सांगलें की आमी फुडें गरज पडली जाल्यार आनी फुडें आमी एसटीचो CM सुद्दां आमी करपाक रेडी आसा म्हणून. तेन्ना आमी एक कॉल दिल्लो लोकांक आमचे जे ST बांधवांक की हे फावटी आमी BJPक बुद्ध शिकोवपा जाय आनी हे फावटी आमी इंडिया अलायन्साचो कॅन्डिडेट कॅप्टन विराटो फेर्नांडीस आनी बाब रमाकांत खलप हांकां सपोर्ट कर म्हणून आमी कॉल दिल्लो. कित्याक तर कॉन्स्टिट्यूशन वाचोवपाची गरज आसली. आमचे कॉन्स्टिट्यूशनल रायट्स आसा जे आमकां मेळटा, रिजर्वेशन जावं बाकीचे रायट्स आसा फंड जावं ते प्रोटेक्ट करपा खातीर हो कॉल आसलो. आनी ह्या इलेक्शनाक होच एक मुद्दो आसलो. सगळे पार्टी एकठांय आयिल्ले आनी कॉन्स्टिट्यूशन वाचोवपा खातीर ताका लागून आमी हो कॉल दिल्लो. आनी तो कॉल दिले नंतर आयज जो रिजल्ट आयला तितून आमकां दिसून येता की मॅक्झिमम ST लोकांनी स्पेशली सावथ गोवान काँग्रेसीक सपोर्ट केल्लो आसा. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. 75 कोटी रुपया मोडून पुराय केल्ल्या अंडरग्राउंड केबलिंगाच्या कामाक लागून पणजेकारांक आनी खासा करून रायबंदरकारांक आतां ह्या पावसांत लायटीच्या आपालिपांक तोंड दिवचें पडचें ना. अदीक म्हायती जाणून घेवपा खातीर पळोवया हो खासा रिपोर्ट. पणजेकारांक आनी खासा करून रायबंदरकारांक आतां ह्या पावसांत लायटीच्या आपालिपाचो त्रास सोंसचो पडचो ना. कित्याक तर पणजे आनी रायबंदर भागात 75 कोटी रुपया मोडून अंडरग्राउंड केबलिंगाचे जे काम सुरू केल्ले ते आतां पुराय जावपा कडेन पावला, अशी म्हायती इमॅजिन पणजी स्मार्ट सिटी लिमिटेडान दिल्या. रायबंदर भागात अजूनय खांब्यावेल्यान व्हायरी वेल्ल्यो. आतां सगळ्यो खांब्यावेल्यो व्हायरी जमनी पोंदच्यान वेल्ल्यान लोकांक लायटीच्या समस्यांक तोंड दिवचें पडचें ना. तशेंच विद्रूप कशी दिसपी मशिनरी काडून तांच्या जाग्यार आर्विल्ले रिंग मेन युनिट आनी कॉम्पॅक्ट सबस्टेशन वापरिल्ल्यान शहराच्या सोबीतकायेन भर पडल्या अशें तांचें म्हणणें. हातूंत 22.5 किलोमीटर 11 kV HT केबल, 66 किलोमीटर 1.1 kV LT केबल आनी 180 किलोमीटर ग्राहक आनी स्ट्रीट लायट केबलींचो आस्पाव आसा. गोमंतक TV खातीर सिनियर जर्नलिस्ट नीरज नायक. 31 मेची डेडलायन चुकल्या उपरांत काकुलो मॉल जंक्शन उक्ते करपाची आतां दुसरी डेडलायन सोंपल्या. स्मार्ट सिटीन हे म्हत्वाचे जंक्शन पुराय बंद केल्ले तेन्ना 7 जूनाक हे जंक्शन उक्ते करतले अशें उतर दिल्लें. पूण हांगा आजून काम चालू आसा. ह्या जंक्शना वेलो चेंबर पुराय करून सद्याक कॉन्क्रीट घालपाचें काम चालू आसा. अजून ह्या जंक्शनाचेर कांय भागांत कॉन्क्रीट घालपाचें काम चालू आसा जे फुडले 8 ते 10 दिसां चलपाची शक्यताय आसा. हे म्हत्वाचे जंक्शन बंद आशिल्ल्यान वाहन चालकांक बरेच त्रास सोंसचे पडटात. कुटी खाणेपारच्या आमिगोस जंक्शना कडेन रस्तो रुंदीकरणा खातीर दोंगर कापणी नेटान सुरू आसा. कसलेच तरेचो सुचोवणी फलक लाय नासतना उबो दोंगर कापपाचें काम चालू आसा. ह्या प्रकाराक लागून पालसणां कोसळून अपघात जावपाची शक्यताय आसा. संबंदीत खात्यान हातूंत लक्ष घालून उपाय येवजण करची म्हूण थळाव्यांची मागणी. जंक्शन आसा फाटल्यान रोड एक्सपान्शना रोड कटींग जाल्लो आसा. तुमी दोंगर हो व्हडलो कट करून दवरला पण ही माती इतली मोव आसा की म्हाजो पांय भितर गेलो समतोच. तेन्ना हांगा एक बोर्ड ना हें जें काम चालू आसा येदे व्हडल्या रस्त्याचें एक्सपान्शनाचें, पण हांगा एक बोर्ड दिसना की बाबा वर्क इन प्रोग्रेस गो स्लो नाल्यार स्टेट सायनबोर्ड ना, कांयच ना. आनी हांगा तुमी पळयतलें की उदक पावसाचें हांगा सांचलेलें आसा. आनी म्हाका सांग की हांगा जर फाल्यां कटींग केलां जर कोसळून लोकांचेर पडलें जाल्यार जीव गेले जाल्यार जबाबदार कोण. तेन्ना मागणी आसा की सगळ्या
जी कन्सर्न डिपार्टमेंट आसा ताणें हांगा येवचें आनी हाजें एनालायसीस करचें की हें कित्याक जातलें आनी फाल्यां हाजे पासून आमी धोको जो आसा तो कसो आमी आडोवपाक शकता. जीव वचचे पयलीं आडोवपाची हीच म्हाका मागणी आसा. बाब CM प्रमोद सावंताचे कडेन भिवपाची गरज ना खरें, पण आमकां हें जर पळयत जाल्यार सामकी भिवपाची गरज आसा. हांगा नो एंट्री बोर्ड आसा तो सामको बॅन जाला. हांगा व्हडले व्हडले हेवी ट्रक्स सगळ्यान रॉंग सायडीच्यान वता. तेन्ना एकूच मागणी आसा की आमच्या सामान्य लोकांचे जीव वाचोवचे. तुमी जशे खुर्च्यो वाचयता तशे आमचे प्रत्येक मनशाचे जीव तुमी वाचोवचे, तीच म्हाजी मागणी आसा. आमी आतां फाटल्यान पळयताय येदो व्हडलो दोंगर अननेसेसरली कट केला. अननेसेसरली म्हणटा आमी, कित्याक फाटल्यान तर पळयशी तुमी VUP आहा न्ही, व्हेहिक्युलर अंडरपास, तेजो अलायनमेंट वेगळोच आहा. तेजो अलायनमेंट कितलोच तो भायर आहा आनी दोंगर घातुल्लो तो अलायनमेंटाच्या भायर फुडल्यान पळयल्यार कळटा. प्लॅनिंग म्हणटा तें वेवस्थीत ना सांगपा म्हणल्यार. दोंगर कापप हें गोंय सरकाराक सारकें सोंपें जालो आहा. जे थोड्याशा पयशांनी काम जाता तेजे टेंडरां वाडोवन दोंगर कातप, माती विकप हें चल्लेलें आहा. आतां पेट्रोल पंपा सायडीच्यान कितलीशी सुवाता अशें दिसून येता. चित्र पळयल्यार कितें कोणाक तरी एकट्या मनशाक सालबार करूंक दोंगर आख्या नेचर काबाक करपाक सरकार फुडें आहा. नदरेक पासून हाडल्या आमी, कांयच लक्षणां घेयनाय. आतां एक्सिडेंट जाताय, दर दिसा एक्सिडेंट जाताय पळयले कित्याक रस्तेच सारके नाय, रस्त्याचे डिजायन सारके नाय. आतां हांगा पळयता तुमी पळय, हे आमी कितली वर्सां जालीं सांगता हिंगा ड्रेनेज मारा आनी उदीक हें खंयच्यान तरी प्रॉपर वाट करून ताका सोडा म्हणून. हें उदीक दर वर्सा पळोवंक मेवता हिंगा. काम म्हणटा ती जी सरकाराची यंत्रणा आहाय, वेगळी वेगळी डिपार्टमेंटां, ती कामूच करना हिंगा. नमस्कार. सध्या मी असा आमिगोस जंक्शना कडेन, सहकारी पेट्रोल पंपा कडेन आमिगोस जंक्शन आसा. 4 रस्त्यांचे डायव्हर्जन. एक रस्तो पणजे गेला, दुसरो फोंडा सिटीन गेला, तिसरो हांगा बायता खोलच्यान मडगांव गेला आनी चवथो आसा तो बेळगांव हायवे आसा. हांगा तुमी म्हाज्या फाटल्यान पळोवंक शकता जो दोंगर जो पोखरला, हांगा फाटली कितलीशीच वर्सां जाली रस्तो रुंदीकरणाचें काम चालू आसा. पूण संबंदीत यंत्रणेन कांयच काळजी घेयनासतना, कसलेच प्रिकॉशन घेयनासतना रस्त्याचें काम चालू केल्लें आसा. ह्या रस्त्याचें डायव्हर्जन करतना, हांगा काम चालू करतना कसलेच तरेचे सूचना फलक हांगा लायिल्ले नात. हालींच हांगा अपघात जावन 2 जाणांक आपलो जीव वगडावचो पडला. हांगा अपघातांचें सत्र सुरूच आसा. संबंदीत यंत्रणेन त्वरीत हांगा दखल घेवन जायती सूचना फलक लावचे आनी अपघात टाळचे अशी थळाव्यांची मागणी आसा. गोमंतक TV खातीर आमिगोस जंक्शन खांडेपारच्यान हांव शेखर नायक. फोंड्या कुट्टी वाठारांतल्या रस्त्यांचेर हॉट मिक्सिंगाचें काम अर्दवट उरिल्ल्यान रस्तो रुंद करपा खातीर घाल्ली माती रस्त्यार आयल्या. आतां पावसाचो हंगाम सुरू जाल्ल्यान रस्त्याची सामकी अवतिकाय जाल्या. रस्त्या वयल्यान यो वच करपी लोकांची गैरसोय जाल्ल्या संबंदीत खात्यान हाची दखल घेवन उपाय येवजण काडची म्हूण थळाव्यांची मागणी आसा. फोंड्या तालुक्यांतल्या फोंड्या मतदारसंघातल्या कुट्टी ह्या गांवांत जंय हांगा हॉट मिक्सिंग करपा खातीर तयारी चलताली, रस्त्याचें रुंदीकरणूय जाल्लें, पूण पावस पडलेल्यान हें काम हांगा आडोवन उरलां. थोडे कडेन बारीक बारीक पॅचीस मारलेले आसा. पूण हांगा सद्या ह्या कुट्टी एरियेन मथुरा बार्रा कडेन हांगा अशी परिस्थिती आसा की सगळो रस्तो बरो रस्त्यार तुमी म्हाज्या फाटल्यान पळोवंक शकता. हांगा चिखल दाटला. हांगा दुचाकी स्वारांक गाडी चलोवपाक सामकें भयाभीत वातावरण आसा. अजून मेरेन तशी कोण पडलेल्याची घटना घडोवंक ना, पूण येतना वयतना लोकांक हांगा जीव हातान घेवन वयचो पडटा. संबंदीत यंत्रणेन जाता तितले बेगीन हो चिखल हांगसरल्यान पयस करचो, पावसाची वाट पळयत रावचें न्हू अशी थळाव्यांची मागणी आसा. गोमंतक TV खातीर कुट्टीच्यान हांव शेखर नायक. हवामान खात्यान उक्तायिल्ल्या अदमासा प्रमाण शेनवारा गोंयभर पावसान हाजेरी लायली. सांखळे वाठारांत वादळी वाऱ्या सयत पावस पडलो. रस्ते लेगीत उदकान भितर गेले. हाका लागून येरादारी तशेंच लोकांची बरीच गैरसोय जाली.
मडगांव पोरण्या पिकअप स्टँडा लागसार आशिल्ल्या मोबायल रिपेरिंग गाड्यार सकाळी फुडें चोरी जाल्ल्याचे उक्ताडार आयले। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण दुकानांत रिपेरिंगा खातीर दवरिल्ले चडशे मार्गे फोन तशेंच 60 ते 70 हजार रोकड चोरांनी फारायिल्ल्याचे दुकानदारांनी सांगले। मडगांव पुलिसांनी घडणूक थळार वचून पंचनामो केलो। फुडलो तपास चालू आसा। सुबह आए शॉप खोलने के लिए तभी मालूम पड़ा। इससे पहले कुछ मालूम नहीं था। रात को तोड़ा है हम लोगों ने और पूरा सामान लेके गए। मोबाइल का बैग पड़ा था पूरा भरा हुआ कस्टमर का, वो भी लेके गए वो लोग। मोबाइल ये महंगे महंगे सामान था जो चार्जर थे वो सब लेके गए। पूरा ये सब तोड़ा हुआ था टोटल अंदर का पूरा ये नीचे से पूरा एक बैग था मोबाइल का भरा हुआ। कितना ऐसा कितना पैसा रहेगा? महंगे महंगे मोबाइल कस्टमर का भी रहता है, महंगा मोबाइल कितना होएगा आसपास तुम्हारा दाम? रहेगा 50-60 के ऊपर। क्या अभी कोई 10,000 का मोबाइल रहता है, कोई 20 का रहता है, ऐसा अलग अलग मोबाइल रहता है, कोई 5 का भी रहता है। मोबाइल का पूरा बैग भरा हुआ रहता है कस्टमर का मोबाइल से। आज सकाळी मडगांव ओल्ड पिकअप स्टँडाचेर मुखार जे 2 गाड्या आशिल्ले ते 2 गाड्या फोडले चोरांनी आनी तातूंतल्यान खुबसो माल ते घेवन गेले। तांचे म्हणण्या प्रमाणे जवळ जवळ 40,000 माल घेवन गेले आनी नंतर पुलिसांनी येवन मडगांव पुलिसांनी पंचनामा केलो आनी ताचो तपास चालू आसा। गेल्ल्या वर्साक आमकां मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाणे गेल्ल्या वर्साक अशेंच ह्या लायनींतले 4 गाड्यो फोडिल्ले आनी ताचो तपास अजून पर्यंत लागलो ना। पावसाचो फायदो घेवन अश्यो घडणुको आतां वाडपाक शकतात, कारण हाच्या पयलीं मडगांव भितर पावसाचो फायदो घेवन चोरांनी खुबशीं घरां जावं दुकानां फोडिल्लीं आसात आनी अशेंच आतां फोडपाक जावपाक शकता। त्या खातीर लोकांनी मातशें सादूर रावचें आनी लोकांनी मातसो जागरूक रावचें आनी चोरयो टाळच्यो। त्याच बरोबर पुलिसांनी आपली गस्त वाडोवची अशी मागणी घरा कडल्यान जाता। गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवचो नांव गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता। हांव संजना तुमचो निरोप घेता। आनीक अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही।